गाइस आयज हा चॅलेंज 24 hours हांवें मिल्क शेक करून पिवपाचो. सो हेचो हिंग हाडला अमूल दूध आनी आतां तुमकां बाकीचे म्हणजे इन्ग्रेडियंट्स आहाय ते दाखयता. सो लेट्स गो. सो फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स, हिचो पपाय आहा, दूध आहा, मागीर नेस्कॉफे आहा, डेरी मिल्क चॉकलेट आहा, ही आनीक नेस्कॉफे आनी ओरियो आहाय. हे जे हांव सगळे आयज शेक करतलो आनी तुमकां दाखयता. सो मिक्सर आहा रेडी. सो एवरीथींग इज सेट. फर्स्ट आमी करूया नेस्कॅफे. सो थोड्याचो हिंगा हांव दूध एड करता. ओके, एड करूया नेस्कॅफे हितून. आतां फ्रेंड्स हांवें शुगर घायल्या, चड थोडी घायल्या, 2.5 स्पून्स शुगर. सो आतां सगळे इन्ग्रेडियंट्स मिक्सरान घायलो हांवें नेस्कॅफे करपाक आनी तितून आयसूय हांवें एड केला. मातसो आवाज येतलो. सगळें हांव रेडी जालें म्हणटच तुमकां दाखयता. फायनली नेस्कॅफे मिल्क शेक रेडी तुमकां. सो गाइस आता नेक्स्ट करूया ओरियो मिल्क शेक आनी हिचो चोको क्रीम बिस्कीट हाडलो हा. सो हे दाखयता तुमकां. सो फर्स्ट हांव थोडे तितून मिल्क घालता हेचो आनी एका ग्लासाचो करता हांव बिस्कीट. सो एकचो बरी भितर क्रीम बी आहा. सो हिंगा 1 2 3 4 5 ओरियो मिल्क शेक रेडी गेलो आनी आतां दाखयता. सो सो फ्रेंड्स आतां आमी करूया पपाय मिल्क शेक. हांवें थोडे पपाय पीस घेयले हिंगा. सो गायस हांवें पयलीं हितून दूध घायलोलें, मागीर तेजे उपरांत पपाय एड केले आनी आतां थोडी शुगर घालपाची. दिसता जाय तितली घालपाक न्ही, थोडी घालपाची जाय तितली. पपाय शेक रेडी. तुका घालून दाखयता. सारको स्मूथ जाला, बरो स्मूथ जाला. सो गायस होचो आतां सिंपल आनी डिलिशियस ज्यूस जालो हिंग रेडी. आनी हेचो तिनूय हांवें हें केलें, सॅम्पल डिस्प्ले करून तुमकां दाखयता आनी तेजे उपरांत सगळो आतां रिव्यू. आतां तिनूय मिल्क शेक रेडी. फर्स्ट आहा तो नेस्कॅफे, सेकंड आहा तो पपाय मिल्क शेक आनी थर्ड आहा तो ओरियो मिल्क शेक. सो आतां सांगपा म्हळ्यार हे दोनूय हितून आयस एड केलें ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आयस एड करपा जाता, जावं सायडी चॉकलेट सिरप घालपा जाता, ती हशी चॉकलेट सिरप येता ती. आनी हो हांवें सिंपलूच केलाचो आनी हितून पपाय हितून पासून हांवें थोडी लेस शुगर घायल्या. तुमकां जाय तितून हनी जावं जिंजर कितें अशें करून घालपा जाता. सो हेचो तिनूय आतां हांव ते तिनूय ट्राय करून चोयता. फर्स्ट फ्रेंड्स आमी ओरियो ट्राय करून चोया. टेस्ट न्ही बरो जालो. हांवें फर्स्ट टायम ट्राय केला आनी म्हाका हितू बरो दिसलो हो हें करपाक. जर तर हितून आनी थोडे आनी कितें एड केलें जाल्यार आनीकूय बरो जावपाचो. थोडे सिरप बरें अशें करून एड करताय, चॉकलेट सिरप जावं कितें एड करताय. पूण हांवें जस्ट हात असो सिंपल दवरला, पूण बरो जाला. व्हेरी नायस. पपाय मातसो थीक जाला, थीक केला हांवें. सारको न्ही बरो स्मूथ जाला. आनी ऑलरेडी फ्रेंड्स हेका न्ही पपाया ऑलरेडी शुगर आसता, नॅचरल तेजी शुगर आसता ती हांवें थोडी एड केलेली. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सुबेज एड करपा जाता. इट डिपेंड्स अप टू यू. आनी आयज पासून कित्याक ऑलरेडी ते मिल्क घालता ते कोल्ड घाललो तर बरो थंड आसा. सो होय बरो जाला फ्रेंड्स, बरो जाला. मायंड सारको फ्रेंड म्हणजे चिल्ड जालो. नेस्कॅफे हितू बरो लागता. हांव सारको हितू हांव सांगपाक बरें चलय पीन म्हाका बरें चलय. सो फ्रेंड्स आतां सांगपा म्हळ्यार तुमच्यान जाय तशें करून गार्निशींग करपा जाता. तुमच्यान जाय जाल्यार एका ओरियो लावपा जाता, जावं भितरलें सिरप घालपा जाता, कुकीज उडोवपा जाता. हेजेर पासून तुमकां जाय जाल्यार पपाया गार्निशींग जाय तशें करून करपा जाता. हांवें आतां तिनूय ट्राय करून चोयले आनी नेस्कॅफे ती बाबा दिल्या तो पिलो कित्याक दनपारचो टायम जालो आहा. सो
हे तुमकां सगळें केशकून लागलें हाचें म्हाका सांगाय. सो फ्रेंड्स, आतां मेन थिंग सांगपा म्हणल्यार आयज सोय सगळें घरा कडेन केलां. जाय जाल्यार भायर वचपा जातालें शॉपार बरें आनी थिंगाय पिवपा जातालें वचून आनी थिंगाय एक विडियो करपा जातालो. पूण ना, मुगे बरो मोग आहलो म्हूण हांवें तें सगळें घरा कडेन केलां. जी पपाय पासून हांवें यूज केलां ती आमगे होम ग्रोन घरा कडेन पपाय ती रोयलो आहा. लास्ट व्लॉगान हांवें तुमकां दाखयल्यो ती पपाय यूज केल्या. जायत कडेन भायर आमगे गोंयकारां जावं पपाय मेळटा ते बी हाडून पपायाचो शेक करपाक. कित्याक फ्रुट्स जावन हा व्हेरी इम्पॉर्टंट आमगे लायफान. फ्रूट आमी डे टू डे लायफान खावपा जाय. कित्याक तितून प्रोटीन आसता, विटामीन आसता आनी जायते तितून विटामिनाचें हें आसता. तुमकां खबर आसतलें आमकां सगळें हेजेर मेळटा. आमी जरी रेड करपाक गेले सगळे आमगेले फ्रुटां हें. आनी जायते आतां रेडीमेड मिल्क शेक केलो हायचो पसऱ्यार शॉपाचेर खूंय मेळटाय. हाडलो, काट केलो, गायलो, 1 मिनटान मिल्क शेक रेडी. पूण मातसो तर आमी कास्तीक काडलो, घरा कडेन कितें केलें पिलो जाल्यार तो आमकां बरो हेल्थाक बरो दिसता पिवपाक. जाय तितलो केलो, लिमिटीन केलो, जाय तितली शुगर घायली ना जाल्यार ना घायली तें आमचेर डिपेंड जाता. आयस जाल्यार आयस घाल तुका जाय आनी दिसता तो बॅलन्सींग करून आमकां ज्यूस आमगेलो जाय ते भशेन कस्टमायज करपा जाता. घरा कडेन करताय भायरूय तुका सांगताय तेश कोन्न करपा जाता. ते कोण दिताय तुका ना म्हणना, सगळे कडेन अशें कोण दिताय. पूण ते आमचेर डिपेंड आसता. आमी खूंय पिताय कितें पिताय घरा कडेन करताय तें सगळें आमचेर डिपेंड. पूण हें धाकटें कोण दाखयलें तुमकां. एंड ऑफ द डे कितें जावं आमी भायर पिवं नाल्यार घरा कडेन पिवं, पूण जें सामान लागत तें इन्ग्रेडियंट्स आमकां भायले हाडपा पडटा. कॉफी जाली, बिस्कीट जाली, मिल्क जाली, भायले हाडपा पडटा. पूण एनी हांव तो चोवपाक गेल्यार एकूच जाता. पूण घरा कडेन करताय तें मातसो बेनिफीट आसता. कित्याक ते तितून आमी फकत घालताय, आमगे हातीन घालताय वस्तू जे कितें आमी चूज करताय आमकां जाय आसताय म्हूण आमी घालताय तेचूय जाय ते भशेन. सो हेंच मुगे हें फ्रेंड्स. आमी जाता ते भशेन आमगे हेल्थाचो केअर घेवपाचो. सॉफ्ट ड्रिंक आहा, डिफरंट टायप्स ऑफ ज्यूस आहाय, जायत भशेन बेवरेजीस आहाय मार्केटान जायत मेळटा. कितें बरें कितें वायट आमगे हेल्थाक कितें बरें कितें वायट तें आमी सगळें चिंतपाचें. आतां गरमेचे दीस चोय पिवपाकू जाय, पिवपा ना म्हण न्ही, आमगे दिसता लिमीट धरून हें करपाचें. हांवूय पिता ना आमी केन्ना जाय तेन्ना आमी सॉफ्ट ड्रिंक हाडटाय. मोस्ट ऑफ द टायम लिमका बी हाडटाय चड करून आनी आमी पिताय. नाजाल्यार सोडा हाडटाय, कितें हाडटाय नाल्यार लिंबू सोडा करताय पिताय ना न्ही. भुरग्यांकूय दिताय, जाय जाय त्या आमी दिताय. बाबानूय म्हाका कडेन सॉफ्ट ड्रिंक मागलोलें पूण हांवें ताका थंय पपाय हें दिलो आनी ती नेस्कॅफे दिली पिवपाक. आयज सॉफ्ट ड्रिंक ताका दिता म्हणलें ना न्ही, पूण फाल्यां परवां दिवपा जाता. कित्याक आतां भुरग्यांक हॉलिडे पडलो इस्कुलाक घरा कितें जाय दिसता. सो आमी कितें करून ट्राय करपा जाता. जाय जाल्यार घरा करपाचें नाजाल्यार भायर खूंय पिवपाचें. तें करून हांवें हो धाकटो व्लॉग केलो फ्रेंड्स. हो व्लॉग केश को लागला म्हाका कमेंट करून सांगाय. चॅनल जर न्यू आहाय चॅनल सबस्क्रायब कराय, व्हिडिओ शेअर कराय आनी लायक घालाय आनी मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टिल देन फ्रेंड्स टेक केअर, बाय बाय, सी यू.